म्हाका दिसता हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन चड करून कित्याक ते तांचे मतदारसंघान आहा हातून एज्युकेशनान पॉलिटिक्स हाडचें न्ही आनी हाडना म्हूण दाखोवपाक आनी चड करून नरेंद्र मोदीची जी हें आहा ही जी येवजण आहा की बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणून ह्या हातूनच 50% वयर चलयो म्हणल्यार फेमिनीन जेंडर स्टुडंट्स आहा म्हणटकीर म्हाका दिसता ही जर येवजण आमी नॅशनल लेवला वयल्यान सकयल हाडूंक सोदतात जाल्यार हांगा पयलीं एप्लिकेबल करची आनी मुख्यमंत्र्यान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एप्लिकेबल करची ताजेरूच दिसतलें की तुमचो कमिटमेंट तुमचे सरकाराचे नॅशनल गव्हर्मेंटाचे स्किमीचेर कितलो आहा तो आनी पक्षपात एज्युकेशनान ना हें दाखोवन तुमकां दिवंक मेळटलें क्लियर कट हाजेर सरकारान तांकां ग्रांट दिवचे आनी तांकां जी परमिशनां ते मागतात ते दिवचे ना जाल्यार हाजेर दिसता की हातून राजकारण आहा म्हणून. So, my request is Chief Minister, here there is no politics involved. आमी इंगा issue raise केला. Oh, education जालमो consider कोशनी. Give him, consider the college, consider grants because in your own constituency you have had a very good college also. You have done even the infrastructure loan you have taken for your college. ते भाशेन here also if you could help this college would be better. कायद्यानूच जर पळयलें ते डिस्टन्साच्या बाबतींत किंवा बाकीच्या बाबतींत जाल्यार कांयच जावंक शकचें ना आनी भुरग्यांची जर संख्या पळयत जाल्यार एक नियरींग बाय स्टुडंट्सांक एक तेजो फायदो जाता. परमिशन दिवप ना किंवा फुडें चलोवपाक दिवप ना हें योग्य ना. त्या खातीर चीफ मिनिस्टरा कडेन आमची सगळ्यांची मागणी आसा की एका सिंपथेटिकली तुमी पळोवन एका हाजेर कन्सिडर करपाक विचार करचो. ज्या तालुक्यांत फूल फ्लेज इंस्टिट्यूशन आसा, ज्या तालुक्यांत सोयी आसा त्योच सोयी दुसरे कडेन निर्माण करप आनी कोण तरी आपल्या खुस्ताचेर करतलो. हांवें म्हज्या प्रिडिसेसराक विचारलेलें की बाबा रे ताका कित्याक दिल्ले तर तुवें कारण दुसऱ्या वर्सा ग्रँड फुडें मेळूंक ना ताका. हीज आन्सर वॉज तो सामको फाटल्यानूच लागलेलो आपल्या सरकारान दिवंक ना तूं तरी एनओसी दी. बाब विजय म्हणलो एज्युकेशन जालां आनी त्यामुळे हांगा पॉलिटिक्स आसचें न्हय. पॉलिटिक्स आसूंक जायना स्पिकर सर हांवूय तेंच म्हणटा. स्पिकर सर लढपाक खूब क्षेत्रां आसात. पॉलिटिकल क्षेत्र हे लढपा खातीर आसा. भाई आमचो 25 वया पासून पॉलिटिकल क्षेत्रांत लढाई घेत आसा. ताणें हे क्षेत्र घेवचें कांयच हरकत ना. पूण बेटेच अलीकडे ताणें गाराण्याचो हें घेतलो. आपूण सगळ्या देवळांनी गाराणी घालतलो. गाराणी घालून इन्स्टिट्युशनां मेळनात, एज्युकेशनां करूनय मेळनात. ज्या संस्थेन म्हणजे हांवें पयर मडकयकार म्हाका एड्युकेशनाचेर हांवें तेजें कौतुक केलें. प्रायमरी शाळेक तेजे कितले भुरगे आसात तेजेर. ताणें ही डिजर्व्स हायर सेकंडरी कारण तेजे कडेन एनरोलमेंट बरी आसा. ताणें सगळे गोश्टी तयार केल्ल्यो आसात. मडकयकाराक हांव विनंती करीन की तुवें हेचेर सायन मारल्या ताणें केन्ना तरी मांद्रे वचून पळोवचें आनी मागीर सांगचें म्हाका